होय केसांक पळय कसले शेण थापला कसले शेण थापला केसांक. बरे आहे असे कट करून घेतलेले असा. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जण फिट अँड फाईन आसात म्हणून. आणि कशी चालल्या तुमची दिवाळीची तयारी? माझी तर बरी चालल्या. हे टॉपिक सोडात. सो गायज, तुम्ही आमचा कालचो व्लॉग पहिला आसतलो न्हू. काल आम्ही गेल्ली आंटीगेर. कळ्ळें तुमका? व्लॉग पळोवंक ना जाल्यार प्लीज आमचो व्लॉग मातसो फाटी वचात आणि पळयात आमचो कालचो व्लॉग आंटीगेर गेल्लो तो. कळ्ळें न्हू तुमका? आणि गायज, अवीन न्हू तुमकां सांगलेलें की आयज आमी आंटीच्या चेड्या बद्दल कितें तरी सांगपाचें आसा म्हणून. आणि ते तुमकां कळपाक जाय जाल्यार न्हू तुमकां आमचो व्लॉग कंटिन्यू पळोवचो पडटलो, स्कीप करिनासतना. ते कितें तरी न्हू सारकें इम्पॉर्टंट आसा. कळ्ळें न्हू तुमकां? त्या खातीर तुमकां पळोवचेंच पडटलें. आणि प्लीज कालचो आमचो व्लॉग पळयात कोणी पळोवंक ना तो. कळ्ळें न्हू? आणि गायज, आतां वाजले सारकी 9 आणि न्हू म्हाका कितें तरी जेवण स्पेशल करपाक जाय. तें जेवण जेवन मातशें बोर जाल्लेलें आसा. त्या खातीर न्हू आतां फटाफट किचनान वयता आणि कितें तरी स्पेशल करता. कितें तें तुमकांय दाखयता. चला या आमच्या बरोबर किचनात. आणि आता हांव करता तांतयाची भाजी. तुम्ही आता अशें चिंतू नाका की तांतयाची भाजी आसता काय म्हणून. आसता न्हू, त्या खातीर हांव करता आयज आनी तुमकां दाखयता बी की बाबा तांतयाची भाजी आसता. ही तांतयाची भाजी जी आसा पळय तें न्हू म्हाका घाटी मामान शिकयला. कळ्ळें तुमकां कशें करप ती. हांवें जेन्ना फर्स्ट टायम खाल्लेली पळय तेन्ना म्हाका सारकी टेस्टी लागलेली. आतां तुमी बी पळयात हिची भाजी कशी करतात ती. आयज तांतयाची भाजी करपाक लागून हांवें आतां पयलीं अंडा बॉयल करून घेतल्या न्हू. अंडा बॉयल जाता. ओ म्हाज्या न्हू कॅमेराचेर स्टीम बसता, त्या खातीर हांव मातसो म्हाजो कॅमेरा फाटी करता. आनी पळोवं शकतात तुमी हांवें 1 2 3 4 5 तांतयां घातल्या उकडपाक. सो गायज, हांवें न्हू आतां कायलेन तेल तापोवपाक दवरला आनी हेतूर हांव आतां कितें घालतलें तें पळयात. आणि आता हांवें हेतूर घातली गार्लीक आनी ही ग्रीन चिलीज न्हू म्हाजी सारक्यो फेवरेट. कळ्ळें तुमकां? अवीक आवडना पूण म्हाका न्हू सारकें स्पायसी आवडटा. तिखट यम्मी. आनी आतां हांवें हेतूर घातलो ऑनियन. बरो मातसो भाजपाक जाय. लायट ब्रावन कलर जावपाक जाय. आनी हेतूर घालता आतां सावंतवाडीचो मसालो. आतां तुमी चिंतता आसतले ह्यो आनी कसलो सावंतवाडीचो मसालो. ह्यो मसालो न्हू पळय ह्यो आजून पॅकेटानूच आहा. हांवें आनी डब्यान बी घालूंक ना कित्याक की हांव फाल्यां म्हापसा वचपाचें आसा कंटेनर हाडपाक. कळ्ळें तुमकां? त्या खातीर आजून हांवें डब्यान घालूंक ना. ह्यो जावन आसा मालवणी मसालो. ह्योय घालप पळय पुरो, चड घालिना. ऑलरेडी हांवें हें घातला न्हू भितर मिरसांगो. आनी ह्यो जावन आसा गरम मसालो पळय पुरो. हय चड घालिना. ताका बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. बरो वास येयलो जेन्ना हांवें मसालो घातलो पळय. सॉलिड वास येता. 4 घरांक कळटा की बाबा हांव कितें तरी करता म्हणून. आनी आतां न्हू हांवें घातली हेतूर टमाटा. ही न्हू बरी शिजोवन घेवपाक जाय आनी तेज्या पयलीं न्हू आमकां इल्लेशें मीठ घालपाक जाय. आनी हें पळय गायज, म्हाजें न्हू हे तांती बरें उकडलेलें आसा आनी हांवें न्हू हेका बरें अशें कट करून घेतलेलें आसा. कळ्ळें तुमकां? आतां हांव न्हू हे त्या भाजयेन घालता. पळय हांवें हे आतां उकडलेले तांती भाजयेन घातलेले आसा आनी हेतूर हांव इल्लेशें आतां उदीक घालता पुरो. उदीक घातलें काय कितें जाता सांग, जी आतां एगाचे ते येल्लो कलर आसता पळय, एक यॉक म्हणटात दिसता न्हू, ते बरें अशें मेल्ट जाता आनी ग्रेवीक बरी टेस्ट येता सारकी यम्मी. आनी हे पळय हांवें न्हू आतां 2 मॅगी क्यूब घेतलेले आसा ते आतां हांव हे भाजयेन घालता. सो गायज, ही पळय म्हाजी आतां हेजी अंडा भाजी आनी चपाती रेडी आसा.
आता ही म्हाज्या वयतली पोटान हांव फटाफट खाता आनी ही पळय आतां चपाती कसली जाल्या कुरकुरीत कित्याक ती म्हाका खबर ना. आनी ह्यो बाकीच्यो चपाती आहा त्यो रावंड ना वांकड्यो तिकड्यो आहा. आसूं पोटानूच वयतली न्हू, पोटान कितें रावंड आनी वांकडे तिकडे वयचें ना अश्यो आहा. सॉफ्टवेर आहा, पोटान वचोंक जाय न्हू. खाल्ले काय एकूच जाता ती. हांव तें फटाफट खाता, म्हाका भूक लागल्या. घरान एंट्री मारतात म्हाका मेळ्ळी काय बरी डिश. आता आनी रावाना बाबा, पयली एटास मारता. पळय केंसांक पळय कसलें शेण थापला, कसलें शेण थापला केंसांक. काय खंयचें उजवाडलें देवण साफ सफाई करपाक. खंयचें उजवाडलें. वा 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 वा. हें शेण आतां केन्ना काडपाचें. बरें आहा चल. फायनली हांव घरा कडेन पावलेलो आसा आनी आयज हेणी बरी डीश केल्ली ती खावन बरें मज्जा येयली सारकी फूल पावर. आनी येस आयज भायर कित्याक ब्लॉग करूंक ना हेजो एक रिजन आहा. तुमकां तर खबर आसा जाल्यार आयज न्हू बरो व्हडलो पावस पडला आनी न्यूजार तुमी पणजेचे न्यूज पळयला जाल्यार पणजे फ्लड कहो येयला सारको भरलेलें आहा उदीक. आनी आमच्या तेवटेन खूब पावस पडलेलो आसा आनी बेश्टे आमी रिस्क घेवंक ना म्हणून आमी भायर वचोंक ना सारकें. आमी त्या खातीर बेश्टे रिस्क घेवंक ना. आनी येस तुमकां न्हू कालचो ब्लॉग आमी घातलेलो आंटी बद्दल तुमकां आवडलो आसतलो. खूब जाणांनी मॅसेजी केल्या आनी सोनियांक घे म्हणून बर्थडे विशीस येयल्या ते बाबडे खूब हॅपी आसा. थँक्यू सो मच तुमकां सगळ्यांक म्हणूंक सोदता की तुमी न्हू इतलो बरो मोग दाखयला म्हणून आमकां. आनी खरेंच बरें दिसता की आमकां इतली सपोर्टीव फॅमिली आसा म्हणून. ओके सो दुसरी गजाल आमी गेल्ली आंटीगेर. तुमी थोडे दीस पयलीं म्हाजो तर आंटी बद्दल ब्लॉग पयला आसतलो म्हणजे एक 10 दीस पयलींचो. जाल्यार तिणी सांगला न्हू 20 years अगो आपणाचो सन एक्सपायर्ड म्हणून सांगला. आतां आमी तेजी काय पर्सनल लायफ काय आमी नोको. आमी इतले जाणा की शी इज लोनली, शी इज अलोन, शी इज पुवर आनी आमकां बाबा फुडें सरोन तिका हेल्प करूंक जाय. दॅट्स वॉट आय नो सारकें. एवरीबडी हॅव देयर ओन हिस्ट्री, जॉग्रफी, फ्युचर आनी कितें कितें आहा तें आमी सांगूं शकना सारकें. आतां जेन्ना आमी तेंगेर गेली हांवें आंटीक विचारला तुमी पयला आसतलो ब्लॉग स्कीप केला जाल्यार आय एम नॉन तें आमकां पडलेलें ना. नन ऑफ माय बिजनस. स्कीप करिनासतना व्हिडिओ तर तुमी पयल्या जाल्यार हांवें तिका क्वेश्चन विचारला आंटी तुजो चेडो पियाता. तेच्या उपरांत हांवें न्हू ती व्हिडिओ डिलीट केली, कट केली. तेतून न्हू तेणी एका चेडवाचें नांव घेतलां आनी त्या चेडवाच्या नांवाची घाण जाल्लेली आमकां नाका. ओके सो जालें कितें तिजो चेडो ती फाटल्या व्हिडिओनी म्हणटा एक्सपायर्ड 20 years अगो. ओके आनी तिणी म्हाका सांगलें आपणाचो चेडो खंयच्या हेतून गायड म्हणून काम करतालो खंय आनी एकदां ताका दिसाचे 10,000 पासून गावताले, दिसाचे 5,000 पासून गावताले. ही वॉज वर्कींग व्हेरी गूड, व्हेरी हार्ड. ओके तसोच तो मोगान पडलो आनी ताका एक गर्लफ्रेंड जालें. गर्लफ्रेंडाचें नांव आमी तुमकां सांगिना. त्या चेडवाची बाबडी आतां खंय तरी पर्सनल लायफ आहा आसतली. मे बी शी इज मॅरीड, मे बी शी इज खंय तरी आसतलें. सो आमी तुमकां इनडायरेक्टली सांगता न्हू. सो जालें कितें जेन्ना हांवें आंटीक विचारलें आंटी युअर सन तो पियाता. आंटीन कितें म्हटलें खबर आसा बाबा तुका एक सांगता म्हणलें. तो कामाक आसलो थंय तो मोगान पडलो आनी त्या चेडवाची फॅमिली खंय हेका एक्सेप्ट करिनासली. सो तेज्या खंय फॅमिली मेंबरान कितें केलें चेडवाच्या तेका खंय बऱ्या कामा खातीर भायर धाडलो. हेका सांगिनासतनाच भायर धाडलो. ते गेले भायर. हे तिणी सांगलां म्हाका तें कितलें खरें खबर ना. सो ते भायर गेले म्हणून चेडो खंय तेजो पियोंक लागलो, खूब पियोंक लागलो. टेन्शनांनी आपण मामी आनी कोणाक मोग करूंक ना तेकाच मोग केला अशें चिंतून तो फुडें सरलो आनी तो पियोंक लागलो, टायर्ड जावंक लागलो. गाडी घेवन एक्सिडंट करूंक लागलो, गाडी घेवन मोकूंक लागलो, एका तेका घेवन पडोंक लागलो. हात फ्रॅक्चर, पांय फ्रॅक्चर, तकलेक स्टिचीस. आतां मीन वायल म्हाका आंटी सांगता आपणाच्या चेड्यान खंय वेस्पा घेतलेली खंय बायक वेस्पा खंयच्या सालान येयल्या 2016 वेस्पा येयल्या. 2016-17 वेस्पा येयल्या.
जाल्यार 20 years म्हणू शकना आमी दॅट ही एक्सपायर्ड 20 years ago. इट्स नॉट ट्रूथ. ती बाबडी जाणटी, तिका उडास उराना. तिचे दीस बाबडे 79 years ओल्ड. ती 79 years ओल्ड. तिका बाबडे कितले गिन्यान, कितले म्हणून तिका उडास उरतले. माझ्या असले भुरग्यांकूच आयज सांगा मोबायल दवरलेलो, हांव विचारता खंय दवरलो गो, हांवें मिस कॉल मारून पळय गो म्हणटा. जाल्यार तिचे बाबडे कितें. सो अकॉर्डिंग टू मी, फाटल्या ब्लॉगान तुम्ही पयला आसतले, तो कॅलेंडर मरच्या पयलीं तेणी सांगला आपणाच्या चेड्यान दिला म्हणून. त्या कॅलेंडराचेर डेट आहा 2016. वेस्पा घेतलेली 2016, कित्याक मॅन्युफॅक्चर जाल्या वेस्पा गाडी 2016-2017. सो 2016 ही पास्ट अवे अशें म्हाका दिसता. ओके, ड्यू टू एक्सिडेंट वॉट एवर इट इज. ते पियात आलो, टायर्ड जालो, पडलो गाडी घेवन, तेका तकलेक लागले आनी ही पास्ट अवे. दिस इज वॉट आय नो अबाउट हिम. ओके. आनी दुसरी गजाल, मोगान पडलो, चेडू सोडून गेले आनी तेणी ते स्टेप घेतले पियोवपाचे, ती सांगता. आमी काय कोणाक डायरेक्ट वी कांट डायरेक्टली शो फिंगर्स. 4-5 बोटां तुजेर रिटर्न येता सारकें. सो आमी थंय वचून काय अशें डायरेक्ट तेणी केला हेणी केला म्हणू शकना. म्हणून तेणी चेडवाचें नांव घेतलेलें ते तुवें फाटल्या ब्लॉगान तुमी पयला आसतलें, हांवें बीप घातला, सेन्सर्ड बीप. सो वी कांट टेल यू दॅट पर्टिक्युलर गर्ल्स नेम. तेजी बाबड्याची लायफ आहा, कोणाक खबर. ते बाबडे काजार जावन भुरगीं आहाले तेका आनी तेज्या घोवा वांगडा बेश्टें आनी कितें सामकें न्हू. सो हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदतां, थंयसर खंय वाटेर, थंयसर खंय सद्या कसलें मातयेचें काम चल्लां आनी ती माती भितर येता. तिचें दार बाबडे उक्तें न्हू तें घर. तिका अस्थमाचे प्रॉब्लम आहा, ती तें हें घेता, पंप तो आसता पळय तो अस्थमाक घेता तो. आनी बिकॉज ऑफ दॅट ती मास्क घालून रावता की धूव येता म्हणून. आतां म्हाज्या असलो भुरगो कोण आसा न्हू, तो अंडरस्टँड जाता. जाणटी बाबडी थोडे जाण अशें आसता जाणा, ते अंडरस्टँड करिना. कित्याक करिना हेजो एक रिजन आसा. सगळ्या वाटेन न्हू आंटीच सारकी आसतली अशें आमी म्हणिना. जाणट्यांची न्हू एक संवय आसता तोंडाक तोंड करपाची, कितेंची कितेंय उडोवपाची. दिलें जाल्यार ना दिवंक म्हणपाची, खाल्लें जाल्यार खावंक ना म्हणपाची. ही जाणट्यांची संवय आसता. सगळींच जाणट्यांची म्हणिना तुमकां, थोडी जाणटी तशी आसता, ते उलयतात तशें. ओके. सो वॉट आय नो इज, म्हाका न्हू लोक म्हणटात, म्हाका न्हू एक कॉमेंट येयला रिगार्डिंग दीस आंटी. वाय यू आर गोईंग अँड गिवींग हर मनी. टेल पीपल टू गिव मनी इन चर्च. माझे पयशे हांव चर्चीन कित्याक दिवं. म्हाका 2 हात आहा, 2 पांय आहा, हांव डायरेक्टली आंटी कडेन वचून दिवं शकता, जाल्यार हांव चर्चीन कित्याक वचों. तुमी ते पिक्चर पयला, 3 Idiot पिक्चर पयला तुमी. तो कितें म्हणटा, आमीर खान कितें म्हणटा, हांव येयला देवा कडेन मागपाक, देवा म्हाज्या मामींक सारको कर. आनी तो फुडलो बसला पळय तो ढोंगी बाबा म्हणटा, 4000 किलोमीटर फुडें वच म्हणटा, थंयसर एक बाबा आहा तेका सांग तो तुजें काम करतलो. सारकें. आमीर खान कितें म्हणटा, आपूण येयलात देवा कडेन न्हू, आय एम अ गॉड्स चायल्ड न्हू म्हणटा, जाल्यार म्हाका देव तितल्या पयस कित्याक वच म्हणटात 4,000 किलोमीटर पयलीं. हांव गॉडा कडेन येयला न्हू, आय एम हियर, देवा कडेन येयला हांव, जाल्यार देव म्हाका दुसऱ्या देवा कडेन कित्याक वच म्हणटा. इनस्पायट ऑफ गोईंग देर, आय वील रेदर गो डायरेक्टली टू माय मॉम आनी हांव मामी कडेन वचून बसतलो, तिका कितें जाय तें दितलो, तिची कुयदाद करतलो. सारकें. सो म्हाका म्हाजे पयशे जावं म्हाजे भावाचे पयशे जावं म्हाजे भयणीचे पयशे हांव चर्चीक कित्याक दिवं. चर्चीक दितलो, चर्च वचून तिका दितली. वाय. चर्चीक कितें पयशे मेळटा, चर्च हेल्प करता, व्हेरी गुड, ब्लेस्ड. चर्च करतात न्हू, हेल्प करूं न्ही. हांव म्हाज्या वाटेन हेल्प केल्यार कोणाक कितें प्रॉब्लम जाता. सो हो म्हाका कॉमेंट येयल्लो, वाय यू आर गिवींग हर मनी, गिव इट टू चर्च, खंय चर्च वील गिव. सो तेजें म्हणणें आसा, 2000 किलोमीटर एक और घर है, उधर जाके दे दो, उधर से फिर इधर ही आएगा. दॅट इज नन ऑफ माय बिझनस, दॅट इज नॉट माय कप ऑफ टी. हांव तेतून कसल्या तेतून इन्वॉल्व ना. म्हाका कोणी कितें केलें सांगलें जाल्यार हांव डायरेक्ट वयता. दॅट इज माय वर्क.
आय डू सोशल वर्क, आय डोंट डू चर्च वर्क. चर्चीचें हांव काम करिना चर्चीक व्हरोन दिवपाक. चर्च हेल्प करता. तुमकां खरें सांगता, तुमी जे व्हिडियोज पळयता न्हू, चर्च खूब हेल्प करता तिका, खूब. फादरान खूब हेल्प केल्लो आसा. करूं न्हू तेज्या वाटेन, तेका करूंक जाय तें. हांव म्हाज्या वाटेन करता. म्हाजे भाव जे UK भरला, म्हाजे भाव जे पणजे आसा, म्हापसा आसा, जावं कलंगूट आसा, इफ दे वॉन्ट टू हेल्प जाल्यार कितें जाता. आतां तुमकां एक सिंपल लॉजीक सांगता. ओके, दीज आर 2 पेन्सिल्स. This is worth about 50,000 and this is worth around 10,000. हो म्हाजे कडेन आसा, हो तेजे कडेन आसा. एवरीबडी हॅव दीस पेन्सिल. ओके, हो मेळपाक मातसो तुजो स्टेटस बरो आसूंक जाय. सो हो म्हाजे कडेन, म्हाका फ्रेंडान 2 दिले म्हणून हांवें एक आंटीक दिलो काडून. जाल्यार वयल्यान तेंच्यांनी लोकांनी समजूंक जाय कितें जाणा, वाव चुरचुरे बाबड्याचे न्हू. हे दिले म्हणून इतली मनशाची कित्याक हें जावंक जाय, इतल्या मनशाक कित्याक लागोंक जाय, काळजाक की ताका दिलें सारकें. हांव कितें म्हणूंक सोदता जाणा, जाणटी करतात ती. हांव तुमकां खरें सांगता, जाणटी अशी अशी करतात जाणा, गायो मारपाचें मन करता, इतले मार करतात ना न्हू, त्रास करतात. पूण कितें आसा, आयच्या डेटीन न्हू ती जाणटी बाबडी और तो जाणटो बाबडो, लेट इट बी, लेट इट गो. आमी हेल्प करया. मरच्या पयलीं तुमकां स्क्रॅप जाय, तो म्हाका त्रास करतालो, पाड पडो तेज्या भुरग्यांचे, आनी दुसऱ्या दिसा ती मेली. मागीर म्हाजो व्लॉग तुमी पळयता, ती आंटी कितें सांगता जाणा, तेका येदें व्हडलें काळीज आसा. ती कितें सांगता, आपणाच्या चेड्यान ही टीव्ही हाडलेली, चेड्यान ही फ्रीज हाडलेली. बाबा ही टीव्ही व्हर तुका. टीव्ही मोडोंक ना, टीव्ही सारकी आहा. बाबा ही टीव्ही तुका व्हर, तुज्या नांवान आनी हेज्या नांवान कोणाक गिफ्ट कर. लोक खंय तुका ब्लेसिंग्स दितले. इतलें तेका व्हडलें काळीज आसा सारकें. कोको, एक उतर तेच्या तोंडान आयकला तुमी, कोको. आपणाचे 4 कोको आहा. कुत्रे, मनीस न्हू, कुत्रे. स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्सांक न्हू ती बिस्किटी घालता. आपणाक उणें करता, तेका चड घालता. कित्याक, ती कशें दिसता आपणाची भुरगीं कशी. घरान कोण ना न्हू, घोव ना, भुरगो ना, चेडू ना, चेडो कोण ना न्हू, तेका अशें कितें दिसता, आपणाची भुरगीं ती. तिजो आनी टायम कितें म्हणून. हांव एंट्री घरान मारल्या, बाबा यो बस, बाबा सॉफ्ट ड्रिंक घे, बाबा खा, बाबा तू उलोव नाका, बाबा तू मोबायल हें करूं नाका, पयलीं जी. तुमकां खरें सांगता, म्हाज्या आवय बापायन, म्हाज्या भयणीन शिवाय न्हू म्हाका कोणीच अशें विचारूंक ना, ना हेणी पासून. डायरेक्ट सांगता, जे जे आतांच्या आतांची हेणी पासून विचारूंक ना. आवय बापूय सोडू ना, जाल्यार म्हाका कोणी विचारला न्हू, जाल्यार त्या आंटीन विचारला. दुसरी गजाल, म्हाका न्हू खूब कॉमेंटां येता. लोकांक न्हू मसाला जाय, मसाला. तो कोण, ते कितें, ते रूम कोणाचे, ते घराच्या वयर तो भांगराचो हें दवरला तो कोणाचो, खुर्ची कोणाची, मोबायल कोणाचो, सारकें. म्हाका आनी एक कॉमेंट येयला, तुमकां खरें सांगता, एक कॉमेंट येयला, अरे फ्यू डेज बॅक यू टोल्ड नो दॅट शी डोंट हॅव मोबायल फोन. आनी तेजे 4 दिसा उपरांत 5 दिसा उपरांत हांव व्लॉग करता आनी तेच्या हातीन एक मोबायल दिसता सायडीक. अरे चुतिया, म्हाका एक सांग, हो मोबायल 40,000चो, हो मोबायल 1 लाखाचो, हो दाखयलो 1 लाखाचो घेतलो म्हणून लोक कितें म्हणटा, दाखयता पळय. दाखोवं ना जाल्यार प्रॉब्लम, दाखयलो जाल्यार प्रॉब्लम. म्हणजे आमची लायफ कितें म्हणटात ती, की आमी भिकारी कशेंच भोंवप. वॉट वी डू, वी आर वर्किंग हार्ड फॉर आवर फॅमिलीज. म्हाज्या मामी डॅडी खातीर, हांव म्हाज्या अंकिता खातीर, आय वील वर्क हार्ड. हांव म्हाका 40,000चो घेतलो, पूण ताका 1.5 लाखाचो घेतलो. कित्याक, तेच्या मामी डॅडीन ताका दिवपाक ती ना न्हू, म्हाकाच दिवचें पडलें ना. सो तेतूनय लोकांक प्रॉब्लम. सो असोच एक कॉमेंट येता, हू इज सोनिया, तेजे चेडूं. सोनिया कोण तें तुमकां सांगता. सोनिया, म्हाका अशें आयकोंक येयला की थोडे वर्स पयलीं खंय आंटीचे खंय व्हिडिओ व्हायरल जाल्ली, ह्या आंटीची न्यूजार, प्रुडंट मिडियाचेर. सो रिगार्डींग दॅट, ती सोनियान पयलीं, सोनियाक ते काजाक लागले तिच्या, कित्याक त्याच टायमार न्हू तेजी मामी एक्सपायर जाल्ली. ते चेडूं बाबडे तेजे कोणूच न्हू, ऑल द वे फ्रॉम मारगांव, मारगांवसून ते 60 किलोमिटर्स 50 किलोमिटर्स ट्रॅव्हल करून पेन्जीम येता, बस धरून, मागीर परत पणजे बस धरता आनी परत पायलट घेवन तिंगेर वयता.
आनी ते आंटीक हेल्प करता जाल्यार ते रोगताचे कोण न्हू तेचे, पूण मोर दॅन दॅट, बियॉन्ड दॅट, सारकें रोगताचे कोण न्हू पूण रोगताकून खूब बरें. I salute such people in my life. I salute such people in my life. दुसरी गजाल आमी न्हू तुमकां एक गजाल सांगता. दिस इज माय यूट्यूब चॅनल, कोंकणी चॅनल, ओके. There are many YouTube channels in Goa, Goan YouTubers, many. माझी कॅटेगरी न्हू यूट्यूब चॅनलाची माझी कॅटेगरी न्हू इट्स टोटली डिफरंट. वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू इज, अंकिता आनी हांव कुकिंग करता इन माय चॅनल. वी डू सोशल वर्क, वी गो आउट, वी डू मस्ती, वी डू रोमॅन्स, वी डू फनी थिंग्स. I show my skills, I show my modification skills on this channel. That means I'm a all-rounder. माझी कॅटेगरी स्पेसिफाय कॅटेगरीच ना ह्या चॅनलाची. हांव कितेंय करता. दॅट मिन्स आय डोंट हायड थिंग्स. हांव डायरेक्टली ओपनली सांगता बाबा हें अशें जालां, हें अशें जाता, या करता, हें करतलो. सो बिकॉज ऑफ दॅट नो आय एम कनेक्टेड विथ 1000 ऑफ पीपल रायट नाव. म्हाजे व्हिडिओज न्हू खूब लोक पळयता. तुमकां थोडे दीस पयलींची गजाल सांगता. हांव म्हापसा गेल्लोलो 2 दीस जाले. म्हापसा गेल्लोलो. एक चेडूं, तुमकां खरें सांगता, एक चेडूं कॉलेजीचे फुड्यान येयलें. व्हेरी क्यूट लुकींग गर्ल. ते म्हाजे व्हिडिओज पळयता आसतले, आतां पळयता ते सदीत. शी केम आनी शी गेव मी डायरेक्ट हग, ओके. आनी शी वॉज हर फर्स्ट थिंग. आय हॅव अ बिग क्रश ऑन यू. आय हॅव अ बिग क्रश ऑन यू. आय लव द वे यू आर. आनी तेणी म्हाज्या वांगडा एक फोटो काडलो. आतां तूं सांग हांव त्या चेडवाक कितें म्हणूं. शी डोंट टच मी. हांव म्हणूं शकता ना, हांव म्हणूं शकना. कित्याक लोकांचे म्हाका पळोवपाचे तरिका अलग आसता. कोण जाणटी पळयता तो म्हाजो बाबा कसो, तो म्हाजो बाबा कसो. चेडवां जी यंगस्टरां म्हाजो भैया तो. थोडीं जाणां आसता न्हू सटकी तकलेची चेडवां, म्हाका असो जाय आसलो बॉयफ्रेंड. सनकी चेडे म्हाका अशें जाय आसलें गर्लफ्रेंड. एवरीबडी वीथ देर डिफरंट ओपिनियन, डिफरंट मेंटेलिटी. वी कांट डू एनीथींग. सामकें. हांव तुमकां ही व्हिडिओ करपाचें कारण कितें तें तुमकां सांगता. भायर जेन्ना तुमी सरतलीं जाणा, केन्नाच हांव म्हणिना तुमकां 1000चो हेल्प कर म्हणून, 10,000चो हेल्प कर. 5 रुपयाचो मरे बिस्किटीचो पुडो घेवन पासून भायर सरतलीं न्हू, मेक शुअर बॉल्सान हात घालून पळोवं नाका पयलीं म्हाजे कडेन कितले आहा ते. 10 वर्सां तुमकां लागतली फक्त दिवपाक. पयशे बॉल्सान 1 रुपया घेवचे ना. ज्या टायमार देव तुका तुमची परिक्षा घेता, देव न्हू, गॉड इज टेस्टिंग यू, युअर लेवल्स तुमकां सडनली दितलो. हांव युट्यूबार आय डू अर्निंग. टू बी ऑनेस्ट, I have 2 YouTube channels. This is and my other channel. हांव YouTube चॅनलाचेर अर्न करता and I deserve to buy stuff for me. For example, my clothes, my mobile phone, gadgets. Recently हांवें ड्रोन परचेस केला. फाल्यांच्या ब्लॉगान दाखयता तुमकां ड्रोन शॉट्स. हांवें मेहनत केल्या आनी कोणा कडल्यान मागोन हाडूंक ना. फाल्यां म्हाज्या हातीन न्हू तुमकां भांगराची मास्कट दिसतली जाल्यार ती चोरून हाडची ना, मेहनत करून हाडटली. पीपल शूड बी लोकांनी कितें म्हणूंक जाणा, आवय ती पळय काय बरी मेहनत करून वयर सरता. पूण लोकांचे तेच गलत. तो वयर सरलो मरे, आपूण सरोकूच ना, पाड पडो तेजें. हें लोकांची मेंटेलिटी. सो ही व्हिडिओ करपाचें कारण हें, तुमकां हांवें पळय कितल्यो डिफरंट मॅसेजीस दिल्यो, गूड मॅसेज दिली. म्हाजो भाव तुमकां खरें सांगता, हांवें यूट्यूब चॅनला कडल्यान इतल्या फॅमिली जोडलेले आसा जाणा. म्हाजो तर मोबायल फोन तुमी चॅक करतली न्हू, इट इज अरावंड 200+, 300+ कॉन्टॅक्ट्स वीच आर स्टेईंग इन UK. भायर आसता कामाक तितले लोक. कित्याक? बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू मी. म्हाका कनेक्ट जाले ते. हांव मस्ती करता, फोगाणां करता तेतून न्हू. द वे आय एम, द वे शी इज. थोड्या जाणांची मेंटेलिटी अशी कितें, तो म्हाका आवडना, तें म्हाका आवडटा. थोड्यांचे अशें आसता, तो आवडटा, तें आवडना. सारकें तुमचें न्हू, सारकें तुमचें भितून गलत कांय ना. ओन्ली थिंग
whenever you go outside, try your level best to help somebody. मायेन तुमकां कालच्या व्हिडिओन दाखयला आंटीक वॉकिंग स्टीक आनी टेबल जाय जालें. हांवें ती व्हिडिओ घालता म्हटल्यार म्हाजें तें अरेंजमेंट जालें. वाय? गॉड इज ग्रेट. लोक आहा म्हाज्या वांगडा, खरेंच आसा लोक म्हाज्या वांगडा. तुमी सगळे म्हाजे यूट्यूब व्हिडिओज पळयता न्हू, तुमी आसा. थँक्यू सो मच. सारकें मगो आयज आमी भायर वचोंक ना. इतले दीस हांव तुमकां न्हू मॅसेज दिवंक पावनासलो. म्हाजें न्हू एका फ्रेंडान व्हिडिओ पयली आनी तो म्हाज्या भशेन लवींग कॅरींग आनी खूब मस्तो मस्ती इन सेन्स कितें चेडवांची फकाणां न्हू, आमी फक्त गाडयेनीत. तो म्हाका कितें सांगता, यू आर गिवींग इमोशनल मॅसेजीस एवरी टायम, ट्राय समथींग डिफरंट इट सिम्स. ही इज टोटली रायट. सदीत कितें बरें दिसना, पण आयज म्हाका अशें दिसलें तो कॉमेंट पळोवन म्हाका तुमकां सांगचें कशें दिसलें. हांव स्पेसिफाय करिना त्या मनशाचें नांव बीन कितें कांय ना. तुमी जाय जाल्यार तुमी पर्सनली कालच्या ब्लॉगान वचून तुमी चॅक करूं शकता थंय कोणी कितें मारला कॉमेंट पळय तो. आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी तुमचे प्रॉस्पेक्टीव तुमचे ओपिनियन ते कॉमेंटाचे सकयल रिप्लाय करूं शकता. दॅट पर्सन इज नॉट बॅड. कोणी कॉमेंट मारला तो तेणी आमकां केन्ना वायट म्हणूंक ना. ओनली थिंग इज तुमकां एक सांगला, 3 इडियट तर तुमी पिक्चर पळयला. 3 इडियट गोते का पीके गोते? पीके सॉरी, नॉट 3 इडियट, पीके पिक्चर ते. सॉरी हांव गलत जातलो. पीके पिक्चर. तितून तो म्हणटा, तूं ही काणी आपणाक सांगले न्हू, आपूण देव कळ्ळें तुका. आतां थंय वचोन सांग म्हणटा जाल्यारूच तुजी मामी सारकी जातली. हेका एक बारीक तुमी तकलेन चिंतीत न्हू जाल्यार तेका खंय तरी एक कनेक्शन आहा. तुमी चिंता आनी पळया. सो तुमकां ही मॅसेज दिवपाचें कारण हें. आनी मीन वायल म्हाजें न्हू चालू आसा रायड कंटिन्यू. आमची लेह लदाख रायड मारपाचें म्हाजें काम चालू आसा. कोणाक ही व्हिडिओ काणी कशी लागल्या जाल्यारूय कॉमेंट करा. कोणाक ही व्हिडिओ फालतूर कशी लागल्या जाल्यार कॉमेंट करा. दोज हू आर इंटरेस्टेड इन माय व्हिडिओज, दोज हू आर कनेक्टेड टू मी, प्लीज फॉलो माय इंस्टाग्राम ID अविनेश बिग बॉय टॉयज. आनी तुजो कितें गो? तूं काय रे? अंकी 5544 म्हणून तेजो इंस्टाग्राम ID आसा. गो लायक शेअर सबस्क्राईब फॉलो करा. यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करा. 5,500 सबस्क्रायबर जाल्लेले आसा. आय कांट बिलीव हांव ह्या लेवलार पावतलो म्हणून. आनी आमचो युट्यूबाचो पेमेंट येयलो. मस्ती कर गोवन्साचो. फुडल्या ब्लॉगान तुमकां केन्ना तरी सांगता कितलो येयलो पळय तो. डायरेक्ट सांगू शकना पूण येयलो. सारकें? सो गायज, दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, लायक शेअर सबस्क्राईब. कॉमेंट करून सांगा आमची व्हिडिओज कशी आसता पळय ती. मेळटा तुमकां एक नेवी व्हिडिओ. टिल देन बाय बाय. काड गो कॅमेरा. वयता हांव आतां एडिटींगेक.